इस्तान साकवार मरी सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बनानो उचे खातीर आमच्या सुरेस्त्रा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना. सोरपदवेदात देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां बगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. मोहिमा देवाक स्वर्गी आनी शांती बऱ्या मनशां संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सोरपदवेदार देवा बाबा आमी तुका वखाणटा आमी तुजी स्तुती गायता आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका मोहिमा दिता तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका दिनवासता. सोम्या एकल्या जोडीत पुता जेजू क्रिस्ता सोम्या देवाची शेळी बापाच्या पुता तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमचे मायगणे आयकून घे. तूं देवाच्या उजव्याक बसलाय आमची काकलूत कर. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोस तूं बोवीत एकलोस तूं सोमी एकलोस तूं बोवडतो. आमेन. प्रार्थया. सोरपदवेदार देवा आमच्या देशाक शिव वर्तमान हाडलोल्या भाग्योन दोमदूत तोमासाचे परबेक आमी आनंद बरी जावं शिकोर. अशें खऱ्या काळजान तुका सोदतात ती ताची विणवणेन सदां स्थिर उरबून आनी जेजू क्रिस्ता मुखार सोरपटून तो सोमी आनी देव म्हूण ओळखूंक पावूंक. तो देव तुजे सोर्वें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजो चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्योन पावलून दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रू कॉर्नेलाच्या घराच्या उमऱ्याशी पावतूच कॉर्नेल ताका मेलूंक गेलो आनी ताचे पांये पडून सारकोच सोरपटलो. पूण पेद्रून ताका अशें म्हणलें, उठ. उठून तर हांव एक मनीस. मागीर पेद्रून अशें उलोवंक सुरू केलें, देवा मनशां मोदें ओतोर करिना म्हूण म्हाका आतां तावें जालें. पूण जो मनीस कोणाचे राष्ट्रांचो खंयच्याच राष्ट्रांचो तो जावं देवाक भियेता आनी प्रमाणीकपणान चलता तो की देवाक आवडटा.
पेद्रून अशें उलयता थंयच आसतना ताचें उतर आयकलें. सगल्याचेरूच पवित्र आत्मो देंवलो. विदेशांचेर पुर्यान पवित्र आत्म्याचें देणें देवान घाल्लें म्हूण पेद्रू बरें आयलें तें सोंत केली बावाटी तोटाकले, कित्याक ते आतां 8व्यो भासो उलयली आनी देवाक वाखाणटालीं. तें तांकां आयकूंक येतालें तेन्ना पेद्रून म्हणलें, आमकां मेळ्ळो तोच पवित्र आत्मो तांकांय मेळ्ळो. म्हणटूच तांकां उदकाचें पवित्र स्नान दिवन कोणाच्यान आडोंक येता आनी ताणें तांकां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान दिवंक फॉर्मायलें. उपरांत थोडे दीस आपणाशी राव म्हूण ताणें ताचे कोडे मागलें. सुम्याचें उतोरें. देवाचे उपकार. जबाब. देवा, म्हज्या जिवाच्या देवा, तानेला म्हजो आत्मो. सोगली म्हणया. देवा, म्हज्या जिवाच्या देवा, तानेला म्हजो आत्मो. जशें मेरू तानेता उदकाक व्हांवत्या जोरींतलें, ताका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो ओतरेकता. जबाब. देवा, म्हज्या जिवाच्या देवा, तानेला म्हजो आत्मो. देवा, म्हज्या जिवाच्या म्हजो आत्मो तानेला. ताचे मुखार वेतलो, ताचें दर्शन घेतलो. जबाब. देवा, म्हज्या जिवाच्या देवा, तानेला म्हजो आत्मो. तुजो उजवाड म्हजेर घाल, तूं विस्वाशी म्हूण दाखय. तुजे अचीत दोंगराची दोयेन म्हाका वाट शिकय. जबाब. देवा, म्हज्या जिवाच्या देवा, तानेला म्हजो आत्मो. देवाचे वेदी मुखार विस्वास दवरून हांव वेतां. म्हाका संतोश दितोल्या देवाशी सोडून वेतां. जबाब. देवा, म्हज्या जिवाच्या देवा, तानेला म्हजो आत्मो. भागियोन पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, तुमी आतां परदेशी आनी परकी न्हय. भोगताच्या सांगाता तुमी नागरीक आनी देवाच्या कुटुंबांतलीं. तुमी धर्मदुताच्या आनी प्रवाद्याच्या बुनयादीर बांदलोलें घोर आनी तसोच क्रिस्त जेजू त्या घोराचो कोनशा सोदीचो फातर. तोच हें घोर सांबाळटा आनी सर्वेस्पराचें मंदीर कशें वाडयता. ताचे सवें आत्म्या उदेशी तुमी देवाचें घोर कशें बांदून येयात. सर्वेस्पराचें उतोरें. देवाचे उपकार. सगळीं उबी रावया उद्गाराक. सोमी मुंडा. थॉमास, म्हाका पडयलो देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पडे नासतना विस्वास दवरता ती खरेंच सुभागी.
सर्वेस्व तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्यात सोवे आसूं. जुवा मामा परमोणे शिव वर्तमान महिमा तुका सुम्या. जेजू आयलो तेन्ना 12 मदलो एकलो जुळलो म्हटलोलो तोमास तांचे बरोबर नासलो. देखून दुसऱ्या शिसांनी ताका म्हणलें, आमी सोमयाक पळयला. पूण ताणें ताका म्हणलें, ताच्या हातांचेर हांवें खिळ्यांची खुणां पळयल्या शिवाय आनी खिळ्यांचे सुवातेर म्हजें बोट घाल्या बगोर आनी म्हजो हात ताचे कुशीन घालिना जायत जाल्यार हांव सोतमानच्याक ना. 8 दीस उपरांत शीस नव्यान घरांत आसले आनी तांचे बरोबर तोमास. दारां बंद आसतना जेजू भितर सरलो आनी तांचे मदें उबो रावन म्हणलें, शांती तुमकां. उपरांत ताणें तोमासाक म्हणलें, तुजें बोट हांगा घाल. हे पळय आसात म्हजे हात. तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशीन घाल. ह्या फुडें आनीक दुबाव दवरूंक नाका, पूण बाबाट दवर. तोमासान ताका जाप दिवन म्हणलें, म्हज्या सोमया आनी म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हणलें, म्हाका पळयल्यात देखून तुवें विस्वास दवरलाय. पळयनासतना विस्वास दवरतात तीं खरेंच सुभागी. सोमयाचें शिव वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्त. पवित्र पुस्तकान आमकां 3 सुवातेचेर तोमासाची उतरां मेळटात. पयले सुवातेर जेन्ना लाजारास अंतरलो आनी जेजूक मार्ता आनी ताचे भयणीक मारियाक भेट करूंक वचचें आसलें आनी शीस जेजूक म्हणटात, तूं जुडेयाक वचूंक नाका, कारण जुदो लोक तुका फातरांनी मारूंक सोदतात. आनी अशें भासाभास जाता आसतना तोमास आपलो आवाज काडून म्हणटा, लेट अस ऑल्सो गो दॅट वी मे डाय विथ हिम. आमी वचया आनी ताचे वांगडा मरूंक तयार रावया. हे जावन आसा पयले फावट आमकां पवित्र पुस्तकांत तोमासाची उतरां मेळटात. तो एक बोलवंत मनीस, करेजियस पर्सन कसो आमकां दिश्टी पडटा. दुसरे सुवातेर जेजूच्या निमाण्या जेवणा उपरांत जेवणाच्या वेळार जेजू शिसांक म्हणटा, हांव तुमकां एक स्वर्गा राज्यान सुवात तयार कोत्ता. आनी असल्या वेळार शिसांक सोदूंक ना ही स्वर्ग राज कितें, ही सुवात कसली ती. आनी सगळे सुगीच आसले. आनी तोमास आपलो ताळो उंच काडून म्हणटा, लॉर्ड, वी डू नॉट नो वे यू आर गोईंग, हाव कॅन वी नो द वे. सोमया, आमी नकळो तूं खूंय वेता तो, आनी आमी वाट कशी भाशेन जाणो जातल्यो. दुसरे फावट तोमास आपलो ताळो वयर काडून म्हणटा, जेजू क्वेश्चन कसो करता. एके भाशेन आमकां कळटा की तोमास जावन आसलो एक मनीस जो बेश्टेच सादेपणान ताका सजमो नासतना पुत्यान तो आपलो ताळो उंच करून कितें स्पश्ट आसा तें देवा जेजू मुखार घालतालो. आनी ताचे उपरांत आमकां जेजूची उतरां मेळटात. हांव जावन आसा वाट, सोत आनी जिवीत. ही उतरां आमी जे केन्ना कोण सोंपता ओ आमी जेन्ना मिसान वाट घेता तेन्ना आमी ही उतरां जेजूची उतरां आयकता. हांव जावन आसा वाट, सोत आनी जिवीत. तिसरे आनी आखरे वाटेन जी आमकां तोमासाचो ताळो आयकूंक येता तो म्हणल्यार आयच्या शिव वर्तमानान जेन्ना जेजू पुनर्जीवन जालो आनी शीस ह्या वयल्या रुमांत आसलोले, सुवातेर आसलोले आनी ते भासाभास करतना आयच्या शिव वर्तमान आमकां मेळटा. तो म्हणटा, जे परी हांव ताचे कुशींत हात घालिना जायत जाल्यार हांव विस्वास दवरचो ना. आनी जेन्ना जेजू ताचे फुड्यांत येता तो आनीक प्रश्न जेजूक विचारना, पूण तो म्हणटा, माय लॉर्ड एंड माय गॉड, म्हज्या सोमया आनी म्हज्या देवा.
एके भाशेन आमकां शिववर्तमान उगडास कोत्ता की जेजूक आमी वाट सोत आनी जिवीत म्हणून पाचारूंक जाय. एके भाशेन जेजूक आमी म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवाक म्हणून आमी जेजूचो उलो आयकूंक जाय. आयच्या मिसान जेन्ना वाट घेता आसतना ही परब समोर उमता आसतना आमी आमच्या आख्ख्या भारत देशाक पासत मागुया. ह्या आपोस्लान हो शिववर्तमान आमच्या ह्या भारत देशान परगट केलो आनी एके भाशेन आमकां क्रिस्तांवपण दिलें आनी हाका लागून आयज आमी क्रिस्तांव. ह्या आपोस्लाची परब समोर उमता आसतना आमचेच पासत आमी मागुया, आमच्या भारत देशा पासत मागुया, क्रिस्तांव धर्मा पासत मागुया आनी एके भाशेन मागुया तोमासा कडेन की आमकां सदांच एक कोडे दवरूंक जेजूचो शिववर्तमान आमी परगट करूंक आनी जाता ते परी आमी सदांच देवाची बरी खबर परगटूंक ह्या मिसान आमी मागुया. उबी रावया. बावाटाची उसारणी आमी करुया. सतमानता देवाक, सोर्गोद्वेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता तशें एकल्या सुद्दां आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं सांबाळलो कोसला ताका ताणें कोस सोंसले, ताका कुसाल सोडलो, तो मेलो आनी ताका आनी पिबिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्यांतलो पुनरुज्जीवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोर्गोद्वेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुमकां जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुजबी करून घेतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभी भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणे, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बसुया. बेठवणेक आमी गायन गावुया. सर्वेस्परा मानून घे. C30 आनी 3 पान 40 आनी 2 C33 पेज 42. 1 2 3 1 2 3. म्हज्या बाबा भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वेस्परा देवाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या हाताक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा बागयोन तोमास दोमदुतान केल्ले बावाटाचे उचाडणेन मान दिताना आनी वाकाणच्या बलिदानां भेटयतना तुका फावो तसली सेवा आमी दिता आनी आमचे सवे तुजे देणी भोगूंक दवरूंक म्हूण खालतीपणी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. आमची काळजां बरुयात. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. वयर वर्षां आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर्गोद्वेदारा आनी सासणाच्या देवा, क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सोवकाली आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुवें सासणीक गवळ्या भक्ताक तोमासाक तुज्या दोमदुताक आमच्या देसान जेजू क्रिस्ता
जें शिव वर्तमान परगटूंक आपयलोय तोच वाट सोत आनी जिवीत अशें पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन पळोवंक नासतना सोत मानतात ताचो सुभागीपणाचो अनुभव आमकां तूं फावो करीत आसाय. देखून आतां आमी सवकाळी देवदूता बरोबर काळजांत हांव तुका वाकाणटां. पवित्र 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 दोलबराचो सर्वेस्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. होसाना उज स्वर्गी, सर्वेस्वराचे नावी येता तो सुभागी. होसाना उज स्वर्गी. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी दाना पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कस मरून सोसूंक आपकोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्ता पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूड. सोम्या तुझें मरण आमी समोरपता आनी तूं परत येयसर तुझें पुनर्जीवणपण परगट्टा. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवणपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय. देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताची कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागयोन बापा, लिपणारी सिमियो आमच्या कोवळी बापा आनी सगल्या संस्कारी घेतलेल्या बरोबर तिका मोगान सुपूर्ण कर. आमच्या सगल्या सोंपलेल्या बाबा भणीचो ह्या वेळार उगडास करया. खेरीत पोडी मागुया जोखिमा पासो ताका जेजून सर्गीचें सूख फावो करूंक. तशेंच पुनर्जीवणपणाच्या बरवाशान अंतरलून गेल्ल्या त्या सगल्या आमच्या बाबा भणीचो उगडास कर आनी तुजे एकाकलोतीन अंतरल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागयोन आंकवार मारये, देवाची माये सांगाती, बागयोन जुजे तिजो पोती, बागयोन तोमास आनी हेर दोमदुतां आनी सवकाळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांचे सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहीम मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच ताची सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पोतवेदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणांक. जेजू वाट सोत आनी जिवीत हें परगटूंक आमी जेजूची कृपा ह्या प्रार्थनांतल्यान मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दसवडो क्रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां कांय पडून दिवं नाका
पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी आनी आमच्या सुवृंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवाशान ओतरेकतां आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजकोटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचे दिश घाल आनी तुजे कोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजो चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोमिया तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या ओतम्यांक भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांत शेवतना गायन गावया. ओतम्या म्हज्या गायन कोर. D30 आनी 4 बान 60 आनी 5. D34 पेज 65. 1 2 3 1. ओतम्या म्हज्या गायन कोर. Shakaim ulaso moje vidor cieta mozo Deus moje vidor cieta mozo Deus de bom Jesus o que lo mozo
प्रार्थया. सर्वेस्परा देवा, तुझ्या एकल्या जोडीत पुताची कूड खरेपणी ह्या संवसारांत आमी शेवताना दोमदूब तोमासाच्या बरोबर तुका आमचो सोमी आनी आमचो देव म्हूण वळखूंक आनी आमच्या कोन्यांनी आनी जिविताचे चालीन परगोटूंक तुजी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. दोबाची आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकलो बागोयात. दोमदुताच्या बुनयादीर तीर रावूंक फावो केलाय तो देव बाप बागयोन तोमासाच्या मोहिमे बोरीत पुण्य वरवीं दोयेन तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक. येद्या व्हड आस्कार्याचो तुमकां आदार दिल्लो तो देव पूत तुमी सासनाच्या माय देसाच्या दायजाक पावोसो तुमच्या मनांत उजवाडांनी आनी तुमच्या पावलांनी चलूंक. आमेन. सगल्या परजोळांक स्वताचे सोपुणायेक पावूंक तो देव पवित्र आत्मो वाट सोत आनी जिवीत त्या जेजूशी सगल्या आमचे परजेक हाडूंक. आमेन. आनी सोर पोतवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवंक आनी तुमचे सोवें सदांकाळ आसूंक. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मागणे सामिगेल महाबोडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देवसाराच्या खोटेपणांतली आनी पासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवंक म्हूण आमी कागदीपणी मागता आनी तूं सर्गीच्या दोलबाराच्या कुरा देवाचे सोदवेन सैतानाक सगल्या खोट्या आत्म्यांक एमखोणान लोटून घाल. कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करून आख्या संवसाराक जल्पतात. आमेन. मिसाच्या शेवटाचे गायन आमी गावया. खे 7 निर्भागी आमची काळजां पान 142. K 7 पेज 142. निर्भागी आमची काळजां काळोखांत पडून आसली निराशे दुखा बोरी आमची तूच सुखे जाली. निर्भागी आमची काळजां काळोखांत पडून आसली निराशे दुखा बोरी आमची तूच सुखे जाली. काळजाचो उजवाड